विकासाच्या बाबतीत आमी उलयतात पण सो पयर सदानंद शेट नानावडे हांणी सांगलें की भारतीय जनता पक्षाचें नवें भवन 3 मजली हे ते उबारता म्हणून हांव सद्दां येतना म्हाका ते काँग्रेस हावस पळोवन म्हाका कितें म्हणचें तें कळना भाड्याचें आशिल्लें ते काँग्रेस इतली वर्सां सत्तेर आसून तांच्यांनी भाड्याच्या घरांतल्यान तुगेलें स्वताच्या घरां वचपा जालें ना BJP आज स्वताच्या एका घरांतल्यान बिल्डिंगे वता म्हणटा हें आयकून कशें दिसलें तुका नाही फाटल्या एक 10-20 वर्सांनी भाजपाचो म्हणजे भाजपाची त्या हेची प्रगती जर पळयली म्हणजे जे ऑफिस ते एडीन आसलें ते एडीन कोण तरी अख्खो फ्लोरच घेतलो बी मागीर आनी पॉश म्हणजे एकदम गोंयांत जर राजकीय पक्षाचे ऑफिस कोणाचे बरें आसा जाल्यार ते एकमेव पार्टी आहा BJP कारण सत्तेन आहा फाटले 10 वर्सां ते आनी तांच्या कडेन ते नियोजन तांचें खूब बरें आसता सो वेरज काँग्रेसच्या बाबड्याचें कितें जालां की ज्या कार्यालयाचेर खर्च करपा खातीर एका तेंपार विश्वविद्यालयान आलेक्स सिकेरा खर्च करताले की जे हात सोडून खर्च करताले आनी ते कार्यालय तेंच्यांनी बरें हे दवरलेलें सो तेच्या उपरांत जालें अशें की अनेक लिडर काँग्रेस सोडून गेले आनी काँग्रेसीचे म्हाका दिसता एक म्हणजे बील सुद्दां एकदां कितें तरी थकपकी आशिल्ली अशें कितें तरी काय रेंट कितें तरी इतकी तेंची वायट परिस्थिती आशिल्ली आनी आतां म्हाका दिसता परिस्थिती काय इतकी बरी आसा अशी ना जो कोण बाबडो अध्यक्ष जाता ताकाच ताचेर खर्च करचे पडटा हे एक फावट किशोर कडेन म्हाका एका लिडरान सांगलें की वर्स म्हयन्याक 5 लाख खर्च आसता पार्टीक तो सुद्दां सुटना म्हणून सो इतकी तेंची वायट परिस्थिती आसा काँग्रेसीचेर आमी त्या बाबतींत ते हे करपाची गरज ना पूण पार्टी म्हणून तांच्यानी इतकी वर्स चलयली जे पयशे पार्टी कॉर्पस फंड करपाक जाय आशिल्लो तो फुडारांक वापरपाक जाय तो काँग्रेसीन केन्ना केलो ना काँग्रेसच्या लिडरांनी पार्टीक केन्ना काय दिवंक ना दिले आसतले जाल्यार ते दिले आसतले पूण गोंयांत तर अशें कांय ना तेंच्या पात्राक सो वेर दुसरे वाटेन भारतीय जनता पार्टीचे लिडर जे आसात त्यांची बॉडीच इतकी बरी आसता ती कोर कमिटी आणि हे जे अध्यक्ष विध्यक्ष हे सगळे पद्दतीन पयलीं आपल्या पक्षाचे हे पळयतात आणि आयज ते स्वतंत्र इमारतीत वयता सांगून ते वोल्ड म्हाका दिसता बिल्डिंगेचे ते हेलिपॅड कितें तरी करपाचें चल्लां दिसता तेंचे सो इतलो व्हडलो बरो प्रोजेक्ट ते बांदतात सो ही तेंची प्रगती म्हणपाची प्रगती आता त्या प्रगतीचेर जॉयल कितें दिसता तुका डू यू थिंक दिस स्टेट ऑफ द बिल्डिंग रिफ्लेक्ट्स द पॉलिटिक्स ऑफ द डे Yes, Pramod, it certainly shows that BJP has gone from pillar to strength now, आणि फुडें वचत आसा बट क्रेडिट टू देम बिकॉज ती काँग्रेसाचें कंपॅरिजन करूंक शकत ना आमी बिकॉज काँग्रेस इज इन कंप्लीट डिसरे आनी सामकें डिसमेंटल जाल्लें आसा आनी केन्नाच तेणी आमकां सिरियसली कन्सिडर काँग्रेस सत्तेर आसतना तांणी काँग्रेस जाग्यार घालें करूंकूच ना सो नाव वेन देर इज दीस कायंड ऑफ अ डिसिजन कमींग इन दॅट वी आर गोईंग टू बिल्ड समथींग then it is their efforts, it is their thinking, it is their foresight. Maybe they want to go ahead and build the party structure also and this structure also. Goalan सुरुवात केले at least BJP is seriously investing in the party. Investing in the party and going forward it will be beneficial for the party itself. They have their own headquarters, they'll have their own base as such. So all in all a good thing for them. कित्याक प्रश्न विचारलो किशोर कारण म्हाका याद जाता गोवा फॉरवर्ड ब्रीफ काळा खातीर सत्तेर आयले तांणी स्वताचें ऑफिस घेतलें बरोबर MGचे तांणी तुगेलें एक ऑफिस घेवन एक मातशें बरे भशेन दवरलां आपल्यालें RG सुद्दां इतली नवी पार्टी आसून तांणी एक आपल्यालें बरे भशेन दवरलां ऑफिस की काँग्रेसीचें कितें तूं आतां म्हाका ते मोबायल दाखयनाका परत ही काँग्रेसीचो मोबायल वा BJPचो मोबायल म्हणून तो हाडला बरें जालें हय सो ही आतां कितें परिस्थिती ना प्रमोद 24 वर्सां गोंयांत काँग्रेसीन राजवट केली आणि सदांच आमी पळयलें की इलेक्शनाच्या टायमारूच त्या इलेक्शन म्हणजे पक्षाच्या ऑफिसाची तांकां गरज पडटा मागीर 5 वर्सां तांकां गरज पडना सो गरज पडना म्हणून कदाचित तेंच्यांनी स्वताचें काँग्रेस भवन उबारूंक नासतलें दुसरी गजाल 5 वर्सां 6 म्हयन्या खातीर गरज पडटाला कित्याक हे करप खर्च केन्ना तरी BJP आतां काँग्रेसी फाटल्यान 16 वर्सां सत्तेर आसपी आतां दुसरो पक्ष जालो 14 वर्सां MGPची म्हणजे आतां सेकंड 16 to 24 आनी थोडे वर्सां उरल्या तांकां तेकाय फाटी मारपाक आनी काल जशें गोवन वार्तान मॅसेज केल्लो तसो ह्या आफ्टर स्टेटहूड प्रताप सिंग राणेक म्हाका दिसता डॉक्टर प्रमोद सावंतान फाटी घालून स्टेटहुडा नंतर सगळ्यांत जास्त काळ मुख्यमंत्री रावले दोतर प्रमोद सावंत आणि अशें आसतना जर तेंचें ऑफिस उबें जाता जाल्यार प्रगतीच म्हणपाची ती एक मत न्ही काँग्रेसीक फसयलो ह्या लोकांनी जे कोण सोडून गेले संदी मेळटा तेन्ना आयराम गायराम जे जाले तेंच्यांनी पार्टीक काय दिवं ना पार्टीक वयर काडूं ना तेंच्यांनी केन्ना म्हणून ते ऑफिसात असे उरले आणि ते सगळे म्हणजे आज जे पाळ पडलेले आसा पार्टीचे स्टेटीचे हेचेर हे सगळे लिडर जे काँग्रेस इतली जे फायदो घेवन ते पळल्यात दुसरे कडेन ते जबाबदार साहेब ते जबाबदार म्हणटा जे काँग्रेस सोडून गेले ते जबाबदार काँग्रेस हावसाचे दशेक
बेजिकली कल्चराचे डिफरन्स ते कशें आहा BJPक इन्वेस्टमेंट कल्चर आसा तें इन्वेस्टमेंट कल्चर तुका सरकारांकूय दिसता तांच्या पार्टीकूय दिसता जें येता तूं जर ग्रो जातलो तूं इन्वेस्ट करूं जाय तें इन्वेस्टमेंट कल्चर आतां पार्टी ह्या दोनूय पार्टी मदीं बेजीक डिफरन्स कितें एक हात हाका हेरिटेज ब्रँड वॅल्यू आसा काँग्रेसीक पक्ष म्हणून वालोर ना काँग्रेस इज नॉट अ पार्टी इट इज नॉट अ ऑर्गनायझेशन पूण 1885 ती एओ ह्युमान सुरू केल्ली ब्रिटिशान सुरू केल्ली ती तेन्नाच्यान तिजो ब्रँड वॅल्यू वाडला त्या हाताचो त्या हाताक दर इलेक्शना वेळार ब्रँड वॅल्यू तितलो आसता सो म्हणून तिजें ऑर्गनायझेशन केन्ना डेवलप जावपाक पावलें ना सो अजुनूय त्या गांधींनी त्या हाताकच वापरलो आतां BJPचें कशें आहा दे डिवेस्ट काँग्रेसीचे एकदां पयसो तो वयर गेलो हांगच्यान वयर गेलो की तो वयर ब्लॅक होल तो नाच जाता वयर तो परत येना वेरेज BJPक तो इन्वेस्ट जावन परत येता इवन इलेक्टोरल बॉन्ड्स जे आतां काडल्या तूं तांचो डाटा पळोवशी SBI कडेन जे इलेक्टोरल बॉन्ड्स येता ए रेशियो इज 80 वर्सीस 20 80% BJPक येता तें फंडींग आनी तें ताजें बॅलन्स शिटाचेर वेवस्थीत अशें करून एक्सपेंडिचरूय दाखयतात वेरेज जो जर काँग्रेसीक गेल्लो कंपेर कर हेच जर इलेक्टोरल बॉन्ड्स 80% काँग्रेस ते खंय तरी नॅशनल हेराल्ड खंय तरी यंग इंडिया करून ते ब्लॅक होलांत वचपाचें सो दीस इज द डिफरन्स बेजीक इन्वेस्टमेंट कल्चर तें आनी ऑर्गनायझेशनल कल्चर